यशस्वी जाली, पण हाच्या खातीर एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट म्हणटा तो एक जागृताय तयार करपाक की वॉट इज द सेन्स ऑफ पॅट्रियटिझम इन ईच वन. वी नीडेड टू इनकल्केट दिस. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचे एक स्वप्न आशिल्लें की आयच्या तरुण पिढीक जे आमी म्हणटा फुडले आमचे फ्युचर, आमी मानता की इंडिया इज द यंगस्ट नेशन आणि यंगस्ट नेशन आसा जाल्यार त्या आमच्या फुडल्या पिढीक जबाबदारीन तांकां बरी दिशा दिवची ही जबाबदारी भारताच्या प्रायम मिनिस्टरान आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तशेंच गोयच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ही जबाबदारी घेतिल्ली आसा. त्या माध्यमांतल्यान उदकाच्यो समस्या तयार आसात जाल्यार उदक कशें वाचोवप आनी उदक आमी कशें आमच्या फुडल्या पिढीक दवरप हाचेर चिंतपाची गरज आसा. क्लायमेट चेंजाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळे भुरग्यांक शिकयले वता, पूण कितली भुरगीं आनी कितले आमी लोक क्लायमेट चेंजा खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, आमचें योगदान कितें आसा हाचेर विचार करपाची गरज आसा. फुडें वता आसतना इट इज टायम फॉर अस टू सिट टुगेदर, अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू बी युनायटेड, वी नीड टू हॅव अ सेन्स ऑफ वननेस, वी नीड टू हॅव सोशल हार्मनी and we need to contribute towards the state and towards the country. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आतां घेवची पडटली.